they have their issue of the reservation आणि एक सेन्सस जावपा जाय म्हणून इट्स बीन सो मेनी इयर्स कितली वर्सां जाली तेंचेर अन्याय जाता. So all of them, I think they've met most of the political parties, and I have assured them as being the leader of opposition कि आमी एक joint private members resolution in the upcoming session घेतले. When we take a joint private members resolution, I believe I will request even the opposition MLAs as well as leaders from the ruling unanimously a census जावपाक जाय. And through the medium I have suggested to them that we will draft a private members resolution that has to be adopted and let the people know that as Congress party we have always remained for inclusiveness towards the society, and when they have such a large population तेंचेर अन्याय कित्याक जाता, so that representation that they have to be given. भंडारी समाजाच्या नावान इतले राजकारण जालें, इतले मंत्री जाले, मुखेलमंत्री जाले, पण आज पासून हे प्रश्न फक्त पॉलिटिसायज केले. इट इज शॉकिंग टू सी दॅट दीज डिमांड्स आय फेल टू अंडरस्टँड why they have not been fulfilled, and itli वर्सांचो जो तेंगेलो डिमांड आहा. In the upcoming session I will request all the opposition political parties that we put a joint private members resolution. I also appeal to the members of the ruling party, especially who are coming from the Bandari Samaj, that they have to support this unanimously. And आमचे leader, आमी पयर दिल्ली गेल्ले CWC, our leader Baba Rahul Gandhi has one of the main agenda was on the injustice done to the OBC community for so many years, and how I believe Orissa has done it, Telangana has also done it, and Telangana has got about 42% representation to the OBC. We have promised them that we will fight for their rights, but definitely in 27 when there is a Congress government, the first thing that the Congress government will do will be the caste census. Because they want to play politics. They only want to use and throw. They have been doing this last so many years. It is pending. So now let us see. We will force them. What is the result? They have to explain. If they are for the Bandari Samaj and the people, then let them explain. They will be exposed. See, आज गोयचे भंडारी समाजाचे लिडर्स आज आमकां आयिल्ले आनी दे हॅव गिवन अस अ रिप्रेझेंटेशन जातून तांणी डिमांड केला की कास्ट सेन्सस हो जावचो. आनी तांचो डिमांड जो आसा तो एक्चुली इज द डिमांड ऑफ आवर काँग्रेस पार्टी. आमचे लिडर श्री राहुल गांधी तुमी पळयलां आसतलें की ही इज टेकन अप दीस इशू व्हेरी सिरियसली. पार्लमेंटानूय आमी तांचें भाशण आयकलां वेर कॉन्स्टंटली ही इज डिमांडींग द प्रायम मिनिस्टर टू हॅव अ कास्ट सेन्सस इन द कंट्री, वीच नरेंद्र मोदी इज नॉट एबल टू आन्सर. ज्या ज्या राज्यांनी आमचें सरकार आयलें, तेलंगणाक आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन प्रॉमीस केल्ले लोकांक की सरकार येतकीच आमी कास्ट सेन्सस करतले, आनी आमचें सरकार येतकीच तेलंगणान आमी कास्ट सेन्सस केलोय बीन. आनी थंय आय कॅन प्राउडली से दॅट काँग्रेस पार्टी हॅज गिवन रेजर्वेशन ऑफ 42% टू OBCs. सो काँग्रेस पार्टीचो कमिटमेंट आसा की आज जे बॅकवर्ड क्लासीस जे लोक आसात तांकां खंय तरी आज रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जाय. आनी जंय जंय काँग्रेसीचें सरकार आयलां थंय आमी जी प्रॉमीस केला ती आमी कास्ट सेन्सस थंय केल्लें आसा. आनी सी कितें जाता, प्रायवेट एज्युकेशन सिस्टमान एक्चुली रेजर्वेशन आसा फॉर OBC, बट इफ यू सी ते रेजर्वेशन तांकां मेळना. सो आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. कित्याक आमी पयले फाटल्या दिसांनी की जॉबाक लागून लोकांक पयशे दिवचे पडले, कॅश फॉर जॉब स्कॅम जालो. सो आय थिंक रेप्रेझेंटेशन हें सारकें मेळपाक जाय. सो तें रेप्रेझेंटेशन दितलो जाल्यार कास्ट सेन्सस जावपाक जाय. कळपाक जाय की बाबा खंयच्या कम्युनिटीचें कितें रिप्रेझेंटेशन आसा. सो आय थिंक दीस वॉज द डिमांड ऑफ काँग्रेस पार्टी वीच हॅज बीन देर. 2024च्या लोकसभेच्या मॅनिफेस्टोनूय आमचें तें आशिल्लें की आमचें सरकार येतकीच फर्स्ट थिंग वील डू द कास्ट सेन्सस, अँड दॅट इज द डिमांड जो तांणी आज आमकां सबमीट केला. आयज जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की फाटले कांय दीस आमी जे OBC सेन्सस करचो म्हणून मागता, किंवा खास करून आमी भंडारी समाजाच्या सगळ्या आमच्या वांगड्यांनी आमी एक फुडाकार घेतला. बाकीचे सगळे OBCचो आमी सेन्सस करचो, जेणे करून गोंयान
ओबीसी समाजाचे कितली पर्संटेज लोक आहा आनी जे आमकां संविधानान दिल्ले अधिकार आहा हे खऱ्यांनीच मेळटा काय ना, कारण आमच्या सगळ्यांचें मत आहा जे ओबीसी घटकान आहा किंवा आमी भंडारी समाज म्हणून आहा, सगळ्यांचें मत आहा की 2011 जी सेन्सस जाला तितून चुकीची माहिती दिल्ली आहा, चुकीचो सेन्सस जाल्लो आहा आनी हो 21 जावपाक जाय आसलो, पण कांय कोविडाच्या कारणाक लागून मातसो फुडें गेलो, पण आयज 24 सोंपली, 25 अर्दे जावपाक पावले, हो 4थो म्हयनो चलता, एप्रील चलता. आमी मुख्यमंत्र्याक हे फाटले नोव्हेंबरान दिल्ले, 10 नोव्हेंबर 24 मुख्यमंत्र्याक आमी मेळ्ळे आनी सगळ्यांनी मेळोन दिल्ले. तेज्या उपरांत आमी बाकीच्यो पार्टीचो अध्यक्ष आसतलो भारतीय जनता पार्टीचो श्री दामू नायक हाकाय दिले. तेज्या उपरांत विजय सरदेसायक दिले. हालीं आमी कितें धरलें की बाबा सरकाराक दिवन जर कांय जायना जाल्यार आमी बाकीच्यांकूय दिवप, आनी तशेंच तेच रितीन आयज आमी काँग्रेसचो अध्यक्ष बाब श्री अमित पाटकर आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब श्री युरी आलिमो हेंकाय दिवन आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो आहा की आयज जर कांयच जायना हेजेर जाल्यार येता ते विधानसभेक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडून हेजेर चर्चा जावची आनी सरकाराक जागे करचे आनी जेणे करून आमचो अधिकार जो आहा जो घटनेन आमकां दिला हो मेळचो.